नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांच्या नेतृत्वाखाला ताळगांवां भाजपाचे कार्यकारिणी बसकेक सुरवात 2027 विधानसभेच्या रणनीती खातीर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन कार्यकर्त्यांक केले संबोधीत। गोंयच्या सगळ्या पंचायतींक वर्साक कमीत कमी 2 बाल ग्रामसभा घेवपाचो पंचायत संचालनालयाचो आदेश। बाल ग्रामसभा घेतिल्ल्याचो दाखलोय दिवचो वेळार आदेशांत नमूद। एसजीपीडीएन नुस्तें मार्केटाच्या देखरेखी कडेन केला दुर्लक्ष कोयर उखलपाक मडगांव पालिका थारल्या अपेसी विशय मांडटलो येवपी विधानसभा अधिवेशनांत, सांगता फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय। रितेश नायकान राजीनामो दिवन 6 दीस जाले तरी फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्षाचे पद रिते। पालिका संचालनालया कडल्यान अजून पत्र व्यवहार जावंक ना। बेळगाव गोंय महामार्गा वेल्या रामनगर अनमोड रस्त्यार 30 सप्टेंबर मेरेन 100 परस चड रोदांच्या वाहनांक बंदी। कारवारच्या जिल्लोधिकाऱ्याचो आदेश, रस्तो खड्ड्यांनी भरिल्ल्यान घाला बंदी। दिवचले आयडीसी कडल्या रस्त्याची चाळण वाहनां चलोवप सोडाच रस्त्या वेल्यान चलपाक लेगीत जाला कठीण। आता खबरो विस्तारान। एसजीपीडीए मार्केटा कुशीकचो कूर मडगांव पालिकेन उबारूंक नाशिल्ल्यान वाठारांत घाणी पडल्यात। नितळसाण नाशिल्ल्यानूय डेंग्यू, मलेरिया ही साथीची दुयेंसां पातळपाची शक्यताय आसा। किरकोळ नुस्तें मार्केटाची देखरेख करपा खातीर एसजीपीडीएन पुरायपणान दुर्लक्ष केला असो आरोप आमदार विजय सरदेसाय हांणी केलो। फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी शुक्रारा एसजीपीडीए किरकोळ नुस्त्या मार्केटाची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयलो। हे समस्ये विशीं येवपी पावसाळी विधानसभा अधिवेशनांत प्रश्न मांडटलो अशें आमदार विजय सरदेसायान सांगले। एसपीडीएचे मार्केट 2018 दुबईचे मार्केटचो मॉडेलाचेर आमी कंप्लीट केलें। हे मार्केट कंप्लीट जातकच ग्रेटर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्हणजे बृहन मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशनान BMCन असले मॉडेल करचे म्हणून आनी मार्केटां हे मॉडेलाचेर करपाक केलें। आज ही मार्केटाची जर अवस्था पळयली जाल्यार रडूंक येता। कितेंच सारकें ना। PDA हांगा टॅक्स घेता पूण सर्वीस कांय दिना। त्यो वायरी अशें कांयच सांगिना, चकचकीत अशें मार्केट। हें जालें भितर। आतां भायर परिस्थिती पळय, भायर झाडां जाल्यार रान कशें जालां त्या सायडीन ते काडून ते शेतांत उडयतात। शेतांत उडोवन डेंग्यू जातली, मलेरिया जातली, दुयेंसां जातली। कंप्लीट सॅनिटेशन आनी क्लिनलीनेस ना। सो ताजे खातीर आमी आतां हांवें कॉन्ट्रॅक्टर पाटील तो आमचो कॉन्ट्रॅक्टर फातोर्डाचो, ताचें लेफ्ट ओवर काम आसा तें काम हांवें हांगा करपाक दवरलां। तें क्वॉन्टिटी ताची जालेली आहा। हांगा आमी एसपीडीएचें मार्केट निवळ करून म्हाका दितले। भायर भितर पार्किंग बिर्किंग चकचकीत करून एटलिस्ट क्लिनलीनेस दितले। जें काम म्युनिसिपालिटीचें, जें काम PDAचें, हें दोगूय करना। पूण आतां हांवें चिंतलां की PWDच्या कामांतल्यान हाडून हांव हें काम करतलो। काम कंप्लीट करून दितलो, निवळसाण दवरतलो आनी मागीर हो इशू हांव एसेंब्लीन रेज करपाचो आहा की PDAचें मार्केट पयलीं आशिल्लें तें चितात ते भशेन ते पड्डे हाडप। PDAचो प्रस्ताव आहा की हांकां आतां कितले 10 रुपया जाले, 10 रुपयाचे 100 काय 40 करपाक सोदता। आरे पयलीं सर्वीस दिवपा जाय। आमी आमच्या वेळार टॉप सर्वीस दिवन पयशे कमी केल्ले। कित्याक नुस्तें म्हणटाली गोंयकाराक शीत कडी आनी नुस्तें जर ना जाल्यार तो गोंयकार न्ही हें आमी सगळें जाणा। सो गोंयकारांक बरें नुस्तें दिवप, नुस्तें विकतना सवलत बरी दिवप हें आमचें कर्तव्य जाता। सरकाराक गोंयकारपणूच समजना। फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष रितेश नायकान राजीनामो दिवन 6 दीस जाले तरी अजून मेरेन फोंड्या पालिकेचे नगराध्यक्ष पद रिते आसा। पालिका संचालनालया कडल्यान फोंड्या पालिके कडेन कसल्याच तरेचो पत्र व्यवहार जावंक नाशिल्ल्यान नव्या नगराध्यक्षाची केन्ना निवड जातली म्हूण सगळ्यांक प्रश्न पडला। सध्या नगराध्यक्ष पदा खातीर विरेंद्र ढवळीकर आघाडीचेर आसा, तशेंच हेर कांय जाण ह्या पदा खातीर भाशींग मारून तयार आसात। फोंड्या पालिकेच्या नगराध्यक्ष रितेश रवी नायक हांणी राजीनामो दिवन आयज 6 दीस जाले।
अजून मेरेन तरी पालिका संचालनालया कडल्यान फोंडे नगरपालिकेक कसलेच तरेचो पत्रव्यवहार जावंक नाशिल्ल्यान नवीन नगराध्यक्षांची निवड केन्ना जातली हो प्रश्न सध्या तरी अधांतरीत आसा. सध्या नगराध्यक्ष पदाच्या शर्यतीत वीरेंद्र ढवळीकर आघाडीचेर आसात. त्यांच्या बरोबर हेर कांय जाण बाशिंग बांदून तयार रावले. या संदर्भात वीरेंद्र ढवळीकर हांचे कडेन संपर्क साधलो तेन्ना तांणी पक्षश्रेष्ठीचो निर्णय घेतले तो आपल्याक मान्य आसतलो त्या प्रमाण नगराध्यक्षांची निवड जातली अशें गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगले. सध्या अजून मेरेन कसलोच पत्रव्यवहार जावंक नाशिल्ल्यान पालिकेंतल्या सुत्रां कडल्यानूय कांयच म्हायती उपलब्ध जावंक ना. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान हांव शेखर नायक. बेळगाव गोंय महामार्गा वयल्या रामनगर अनमोड रस्त्यात 30 सप्टेंबर मेरेन 6 रॉनांच्या वताचे परस चड वाहनांक बंदी घाल्या असो आदेश कारवारच्या जिल्लोधिकाऱ्यान काडला. खड्ड्यांनी भरिल्लो हो रस्तो व्हड येरादारी खातीर धोक्याचो थारू येता म्हूण ही बंदी घातिल्ल्याच्या आदेशान म्हणला. दिवचलच्या IDC वाठारांतल्या अंतर्गत रस्त्याची पुराय हालत जाल्या. ह्या रस्त्याचेर फोंडकुलां पडिल्लीं आसतनाच पावसाक लागून सगळी कडेन चिखल जाला. देखून ह्या रस्त्या वयल्यान चलप लेगीत कठीण जाला. दिवचल IDCत आशिल्ल्या ESI हॉस्पिटला कडेन फुडें वचपी रस्त्याची सध्या अवतिकाय जाल्या. रस्त्याचेर फोंडकुलां पडून रस्त्याची चाळण जाल्या. पुराय रस्त्याचेर चिखलाची दलदल जाल्या. ताका लागून ह्या रस्त्या वयल्यान वाहनां चलोवप सोडाच चलपाक लेगीत कठीण जाला. फोंडकुलां आनी चिखलाक लागून गाडयो रुतपाचे प्रकार घडटात. दुचाकी घसरून अपघातूय जातात. हो रस्तो सध्या सामको धोक्याचो जाला. हे इंडस्ट्रियल एरिया हे आमी सद्दी येता हेवटेन हे वर्क कितें ना कितें काम आसता हांगा बारीक बारीक कामां आमी येत आसता. ते आतां हे रस्तो पळयात तुमी हेवटेन आहा तो हो रस्तो सबंद पिड्ड्यार जाल्लो आहा कळ्ळें. तर लोकांक येवपाक वचपाक पावस पडलो की कोणूच कसोच वचूं शकना. ते हेवटेन तेवटेन सासपा कितले जाण हांगा पडटा बायक घेवन पडटा आनी कितें जाता. आनी वयल्यान व्हडलोच खुबशे इन्सिडंट्स हांगा जाल्ले आहा हेजे पयलीं सुद्दां. आमी प्रत्येक फावटी तांकां IDCन गेल्या उपरांत ते IDCन म्हणटा आयज करता फाल्यां करता परवा करता म्हणून करता म्हटल्यार कॉन्टेस्ट ते कांयच हो नासता कळ्ळें. आतां हेवटेन आतां लास्ट टायम आमी हे रस्तो केलो आतां परतो आसात तशे आनी ते गाडयो व्हडल्यो ते कर्नाटक महाराष्ट्राचे 50 टन 60 टनाच्यो गाडयो येता. गाडी येता आनी हांगा घालता. ह्या गाडयेक 50-60 टन वचपाचो रस्तो पळय जाल्यार हे इंडस्ट्री हे रोलिंग मिलाचेर ते गाडयो येता हेवटेन येवपा हे लोड घेवन वयतात. म्हणजे हांगा सगळो हो रस्तो पिड्यार जायत वयता. इल्ले दर वर्सा आसा. आणि हे हांगा चिखल कसलो पावडर कसो हो चिखल पळय तेवटेन तो कोळसो बंद केला. ते कोळसो येतात कोळसो पडटात तो चिखल हांगा आतां हो फोडला तेंच्यानी रस्तो नवो रस्तो केला. हो पळय दिसता तुमकां नवो रस्तो फोडला हांगा फोडून दवरला. तेवटेन सुद्दां ते रस्तो फोडून दवरल्या आनी थंयसून मार्केटासान येताना तो रस्तो गेल्या वर्सा वॉटमिक्स केला तेन्ना आमी आसले तेन्ना पळोवपाक जाय तो सुद्दां रस्तो थंय फोडून उडयला तेंच्यांनी. हे IDC कांयच पडलेलें ना. पळयला कशी गाडी गेली ती भितर हे पळय होणके ते हांगा पयर हांगा एक गाडी गेली भितर व्हडले ट्रक तेका काडपाक इतको प्रॉब्लम जालो. व्हडली कितें हाडपाची व्हडली काडपाक तर कशें म्हण आमकां थोडा आमची गाडी आसा इंडस्ट्रीन कामाक वयता चेडवा ते 2 जाण ते दीस थंय पडले आनी एक बायक वालो पडलो कोण ती एक्शनूच घेना. कितके वर्सां जाले आसा आतां हे जाले मिनिमम म्हाका दिसता म्हाका हांगा 2 वर्स जाले कंपनी म्हाज्या गांवां 2 वर्सां हांव पळयता. आता ह्या पावसाक भरपूर प्रॉब्लेम पावसान पळय आतां हीच गाडी कशी गेली पळय थंय होणक्यान ढुकलून काडपाची पडटा गाडी. चिखल बी चिकट आनी चेडवा पडटा. मेन गाडीचें प्रॉब्लेम काय ना गाडी कशी काडूं शकता आमी. पयर एकटे चेडू पडले थंय बायक घेवन ते रश स्टँडान वयता कामाक ती तिका कोण काडटलो आनी पावसान हांगा भरपूर उदीक भरता. पावसान उदीक एकदम फ्लोअर जाता पळय ही गाडी पळय ही तरी काय ना आतां मागीर पावस पडलो न्हू सगळे फूल भरता हांगाच्यान थंय पर्यंत टोटल भरता. तुमचें डिमांड कितें आहा? आमचें डिमांड आसा हांगा मातसो रोड करपाचो नाजाल्यार एक गुणे बिणे कितें आसा ती मातशी लेवल करपाची. इतको ढके गाडी तरी वचपाक ना जाल्यार
चेडवां येता पळय तांकां मातशें येवपाक वचपाक वाट जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान तुकाराम सावंत. रानांत रोयणीचेर फुलपी अळम्यांचे आतां दर्शन जावपाक लागला. दिवचलच्या बाजारा सयत दिवचले सांखळे मेन रस्त्या कुशीक अळमी विकपाक येतात. प्रमाण कमी आनी मागणी चड आशिल्ल्यान अळम्यांचो भाव वाडिल्लो आसा. पावसाळो सुरू जातकच बाजारांत आनी खास करून थारायल्ल्या सुवातीर अळमी विकपाक घेवन बशिल्ले दिसतात. शुक्रारा सांखळे कारापूर तिस्कार अळम्यांचे दर्शन जाले. अळमी आयल्या हे कळटकच येवपी वचपी लोकांनी थंय गर्दी केली. अळम्यांचे 8 सुमार वाटे आशिल्ले. एक वांटो 500 रुपया. कळे चड नासले. देखून हो दर पळोवन कांय जाण परत गेले, पूण थोड्यांनी ते ती सांगता त्या मोलान विकत घेतले. ह्या हंगामांतली ही पयली अळमी आशिल्ल्यान तांचे दर चडिल्ले आसतात. सामान्य मनशाक मात ते फुडल्या दिसांनी अळमीचे पीक वाडटले आनी बाजारांत सगळे कडेन अळमी दिसतली तेन्ना हे दर देंवतले असो अदमास आसा. रानात फुलपी अळमी म्हणटकीच दरेकल्याच्या जिभेक उदक सुट्टा. सिजनात एकदा तरी ही अळमी खावपाक मेळचे अशें दरेकल्याक दिसता. सैमाच्या नेमा प्रमाण सध्या रानावनात रोयणींचेर अळमी फुलपाक लागल्या. ही अळमी आता बाजारातय विकपाक येतात. दिवचलच्या बाजारा सयत दिवचल सांखळे ह्या मेन रस्त्या कुशीक कारापूर तिस्क वाठारात सध्या अळमी विकपाक येतात. दर वर्सा साधारण आषाढी एकादशीच्या वेळार अळमी फुलपाक लागतात. अनुमात आषाढी एकादशी पयलींच अळमी फुलपाक लागल्या. फाटले 4-5 दीस पडिल्ल्या नेटाच्या पावसा उपरांत काल आनी पयर 2 दीस पडिल्ल्या मातशा वताक लागून ही अळमी फुलपाक लागल्यात अशें जाणकारांचे मत आसा. सध्या अळम्यांचे प्रमाण कमी आशिल्ल्यान आनी दुसरे वाटेन अळम्यांक मागणी आशिल्ल्यान ह्या अळम्यांचो सध्या भाव वाडिल्लो आसा. सध्या 500 रुपया वांटो ह्या प्रमाण ही अळमी विकतात. फुडल्या कांय दिसांनी जर कडकडीत वत पडले जाल्यार अंदू व्हडा प्रमाणात अळमी पिकतली अशें जाणकारांचे मत आसा. सध्या जी अळमी बाजारात विकपाक येतात तांचो आकार सामको बारीक आसा. तरी लेगीत खवय्ये हे ही अळमी विकत घेवपा खातीर घुडयो घालतना दिसतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. गोंयच्या सगळ्या पंचायतींक वर्साक कमीत कमी 2 बाल ग्रामसभा घेवपाचो पंचायत संचालनालयान आदेश दिला. तशेंच तांकां बाल ग्रामसभा घेतिल्ल्याचोय दाखलो दिवपाक सांगला. पळयात पुराय बातमी. पंचायत आनी नगरपालिकेनी वर्साक 2 बाल ग्रामसभा घेवपाचो कायदो आसा. मात त्यो सभा घेवप जायनाशिल्ल्यान गोंय राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगान पंचायत संचालनालयाक त्यो घेवपा विशीं मार्गदर्शक तत्वां जारी केल्यात. ते प्रमाण पंचायत संचालनालयान ही मार्गदर्शक तत्वां सगळ्या पंचायतींक धाडून तांचे कटेकोरपणान पालन करपाचे आदेश दिल्यात. या मार्गदर्शक तत्वा प्रमाण प्रत्येक पंचायतीक वर्साक कमीत कमी 2 बाल ग्रामसभा घेवप बंधनकारक आसा. या बाल ग्रामसभेक 6 ते 18 वर्साच्या भुरग्यांक वांटो घेवपाक मेळटा. या ग्रामसभांनी शिक्षण, भलायकी, सुरक्षीतताय आनी मनरिजवणेचे उपक्रम अशा विशयांचेर चर्चा जाता. ह्यो बाल ग्रामसभा घेवपाची मार्गदर्शन तत्वां तयार करपाक चिल्ड्रन्स रायट्स ग्रुप या संस्थेन मोलादीक हातभार लायला. प्रत्येक पंचायत आनी नगरपालिकेन ग्राम वा नगर बाल समिती स्थापन करप बंधनकारक आसा अशें CRGच्यो नमिता नाईक हांणी सांगले. My name is Namita Prodekar Naik, working in Children Rights in Goa. CRG is a registered NGO working for the child protection for the last 25 years in Goa. We work in 4 core areas of child rights: right to survival, right to protection, right to development, and right to participation. Along with other NGOs, CRG participated and drafted Goa Children Act 2003. And as per the Goa Children Act 2003, Section 13, 8 आणि 9 असे सांगता की हर एक पंचायतीन विलेज चाइल्ड कमिटी आणि म्युनिसिपालिटीन सिटी चाइल्ड कमिटी असची. CRGन फर्स्ट VCC गोंयान स्टार्ट केली आरांबोल 2006. आम्ही आनी 6 एरियेन काम करताली. मोरच्यांनी तेंची VCC स्टार्ट करची आणि गावच्या लोकांकडे मागता की तेंच्यांनी तेंच्या भुरग्यांक ह्या बाल ग्राम सभेक पार्टिसिपेट जावपाक एनकरेज करचे, सो दॅट ल्हान वयाचेर तांकां तेंचे
अधिकार आणि त्यांचे प्रॉब्लेम सांगपाक एक प्लॅटफॉर्म मेळ्ळा. पंचायती कडेन मागता की तांकां समज तेंची VCC एक्टीव करपाक जाय जाल्यार तेंच्यांनी CRG कॉन्टॅक्ट करचो. सगळ्यांनी मेळोन फुडें सरोन भुरग्याचे कायदे आनी भुरग्याचे अधिकार बाळगुया. थँक्यू. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नाईक. केंद्रीय महामार्ग आनी रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी मोपा लिंक रोड रस्त्याचे काल उक्तावण जालें. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट टानावडे, मंत्री आनी आमदार हाजीर आशिल्ले. सोपदरी हो रस्तो मोपा विमानतळ ते धारगळ मेरेन जोडला. 1200 कोटी रुपया खर्च करून हो लिंक रोड उबारला. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या हस्तुकी मोपा लिंक रस्त्याचे उक्तावण जाले. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे, मंत्री तशेंच हेर आमदार हाजीर आशिल्ले. की आमी रोड सेफ्टीच्या बद्दल उलयता. आमी आमचो प्लॅन आनी प्रपोज प्लॅन रोड सेफ्टी जी घेवपाक जाय. म्हणजे हांव मुद्दामून गडकरी साहेबांच्या बरोबर हांव एक दीस गाडयेन ट्रॅव्हल करतना, प्रमोद तुम्ही रोड सेफ्टीचं काय केलंय का म्हणपाक लागलो. तुम्ही रोड सेफ्टीचा विचार तरी काय केला. इथे येणारे टुरिस्ट सगळ्यांना रोड सेफ्टी पाहिजे. आणि स्पेशली ज्या ज्या जाग्यार अशी कंजेशन आसा, म्हणजे मावीन ज्या प्रोजेक्टाच्या फाउंडेशन स्टोनाक साहेबाक आत्ता आपयतालो डॅडी तोय तांचेच तकलेन आयलो. म्हणल्यार इथं किती कंजेशन होतं, इथं पण आपल्याला एखादा फ्लायओव्हर करून टाकू. दॅट प्रोजेक्ट इज ऑल्सो इटसेल्फ कितले कोटी 1500 crores of rupees, 1500 crores of rupees. म्हणजे तुम्ही विचार करात, दाबोलीच्या एअरपोर्टा वयल्यान परत एकदा वेर्णा जंक्शन येवपाक सुद्धा 1500 कोटी रुपया आमी मोडटा. म्हणून आमकां दाबोली एअरपोर्ट सुद्धा तितकोच महत्वाचो आसा. दाबोली एअरपोर्टूय बंद जावपाचो ना हे हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता. आमच्या प्रपोज्ड प्लॅनान रोड सेफ्टी खातीर 291 कोटी रुपया मागल्या, जेणे करून गोंयांतले सगळे रोड्स जे आसा पळय न्ही हे सेफ्टी कशा पद्दतीन घेवची हाजेरूय आम्ही ऑलमोस्ट काम सुरुवात केला. येणाऱ्या काळामध्ये गोव्याचा मास्टर प्लॅन तयार करून प्रदूषणापासून मुक्ती देऊन पब्लिक ट्रान्सपोर्ट जास्त पॉप्युलर कसं करता येईल याकडे माननीय मुख्यमंत्री आणि प्रशासनाने विशेष प्राधान्य द्यावं आणि एक मास्टर प्लॅन तयार करावा ज्यातून गोव्यात प्रदूषण होणार नाही अशी विनंती मी त्यांना करणार आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की गोव्यामध्ये जवळपास 22,000 कोटी रुपयाची कामं ठिकठिकाणी CRF पासून ROB सगळ्या गोष्टी मंजूर झाल्यात. ते आता या वर्षात सगळे संपतील. पण मी या 5 वर्षामध्ये पुन्हा एकदा विश्वास देतो की आपण गोव्यामध्ये जवळपास पुन्हा नव्याने 25,000 ते 30,000 कोटी रुपयाची कामं मंजूर करू. आज मी आपल्या दिगंबरनी बऱ्याच वेळा माझ्याकडे फॉलोअप केला. 4 ते 6 लेनचा मडगाव बायपास, नवेलीम, कोणकोलीम, कानोकोना आणि कर्नाटक बॉर्डर हा 45 किलोमीटरचा 3,500 कोटी रुपयाचा मी मंजूर करतोय, त्याची घोषणा करतोय. याचा कामाला लवकरच सुरुवात होईल. 4 लेनिंग ऑफ पणजी टू बेलगाव NH 748 52 किलोमीटर हा 4,000 कोटीचं काम पण मंजूर केलेलं आहे. त्यानंतर न्यू बोरिन ब्रिज नियर झुवारी रिव्हर NH 566 इथे काही प्रॉब्लेम लोकांचे प्रश्न आहेत. माझी मुख्यमंत्र्यांना विनंती आहे की यांच्याशी बोलून ते प्रश्न आपण सोडवा. 500 कोटी रुपयाचा ब्रिज आहे, असे 8,000 कोटी रुपयाचे काम आहे. गोवा ईस्टर्न बायपास 65 किलोमीटरचा हा 6,000 कोटी रुपयाचा आहे, त्यालाही मंजुरी दिली आहे. लवकरच आम्ही याच्या कामाला सुरुवात करू. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. फाटले 4 दीस पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून सडये शिवोलीच्या पिलांबी वाड्यावयल्या घरांनी उदक भरले. तियारी कॅनलाचे दार उक्ते केल्ल्यान तशेंच पंचायतीन पावसा पयलीं व्हाळ नितळ करूंक नाशिल्ल्यान घरांनी उदक भरले म्हूण थळाव्यांची कागाळ. फाटले 4 दीस सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून सडये शिवोलेच्या पिलांबी वाड्यावयल्या घरांक हुंवाराचो फटको बसलो. पावसाचो नेट आतां मातसो कमी जालो तरी ह्या वाठारांतल्या घरांनी उदक भरिल्लेच आसा. तिळारी धरणाच्या कॅनलाचे दार उक्ते केल्ल्यान आनी घरा फाटल्यान आशिल्लो व्हाळ पंचायतीन नितळ करूंक नाशिल्ल्यान घरांनी उदक भरता. दर वर्सा हीच स्थिती जाता अशें थळाव्यांचें म्हणणें. आता आयतारा पावस पडला पळय न्हू, ह्या पावसाक अशें जालें की आमकां सांज मेरेन म्हटल्यार उदीक भरलें घरांत.
हय. आणि सोमारचे सकाळी म्हणजे सारखी घरान उदीक इतले येयले की दोपारभर उदीक येयलें. ही आमची तुळस बिळस सगळी बुडलेली. दोपारभर घरान उदीक येयलें. दोपारभर हय मग किती 2 दीस उदक उरले? हय 2 दीस उदक म्हणजे आयजूच उदीक आमचें देवलां सकाळचें. एक एक स्टॅप करून देवलां. आतां देवलें. प्रॉब्लम म्हणजे आमकां आतां घरान बी आमचें सगळें डॅमेज जालें. हेज्या पयलीं अशें एकदां जाल्लें कॅनलाचें हांवें उदीक सोडलें तेन्ना. पूण तेन्ना आमी मातशें शादूर आसल्या कारणान आमी आमचें सगळें सामान साल्वार केलें. पूण ही फावटी आमकां चान्सूच मेळोंक ना. आमची खूब इलेक्ट्रॉनीक वस्तू फर्निचर बी सगळें पडले. एवरी इयर उदीक येता ना हें न्हू, पूण इतलें ना. पूण आतां कॅनल बांदलेल्याक आमकां मातसो चड त्रास कळटा. चड त्रास जाता. आमकां म्हाका दिसता आमचें 2 लाखा वयर लुकसाण जालें. आनी कॅनल जाल्यार बाकीच्या लोकांक आतां त्रास जाता. खूब जाण सांगतात लोकांचे दुरीग मोडोंक लागले कितें लोक सांगतात जे आमकां खबर नासलें तितली. पूण आमकां हांगासर चड त्रास जाता. कॅनलाचे उदीक तेंच्यांनी सोडले तेन्ना हांगासर मागीर उदीक भरलें आनी 4:30 सुमार उदीक येयलें. मागीर सकाळीं पळयता 5, 5:30 जाता सगळें घरान भरलें. वॉशिंग मशीन, फ्रीज बीन सगळें बुडलें. हय मागीर आमचें कांयच कळना कितें करपाक जालें तें व्हांवनूय गेलें. दोन्ही धरून ते कितें जालें की लेवल आसलो पळय उदकाचो तो वाडलो आनी ते सोमते मागीर रातचे मागीर कांय खबर ना. सो डायरेक्ट मी भितर येवपाक स्टार्ट जालें. सो कितें आहा तें सामान काडपाकूय मेळना कांय ना. कितें मेळटालें हातीक तें काडलें. पूण बाकीचे चडशे इलेक्ट्रीक आनी कितें आहा तें हें जालें. गाडयो काडूंक मेळना. हांगासरूच तो रोडा गाडयो हांगासरूच उरल्यो. हे आतां हेचे 8 तारखेच्या फातोड्याचेर. ओके. ऑलमोस्ट कितली घरां हेवटेन सरावंडींग हांगा तुमची कितली? 2च घरां आसा. आमचे आनी एक सायडीन तुमचें डॅमेज कितें जालें? कितें सद्या हितून हें जालां सामान तुमचें नुकसान? फ्रीज गेला, वॉशिंग मशीन गेलें, गाडी मातशी घट जाल्यो. ओके. बारीक सामान आसलें आयदनां बीन थोडी लायटीचे ते गेली व्हांवन. मजगतीं उदक भरिल्ल्या घरांची सडये शिवोलची सरपंच दिपाली पेडणेकार हांणी पळोवणी केली. लोकसभा वेंचणुकेची आचारसंहिता लागू आशिल्ल्यान व्हाळ नितळ करपाक निविदा काडपाक मेळूंक ना. तशेंच वयता थंय लोकांनी पांयवाट बंद केल्ल्यान व्हाळ नितळ करपाक मशिनरी घालपाक मेळना म्हूण थळावी सरपंच दिपाली पेडणेकारान सांगलें. ह्या फावटी आमचे जे डिसल्टींग असले पळय कोड ऑफ कंडक्टा खातीर आमकां ते आमी टेंडर फ्लो करूंक पावोंक ना. आनी तो टेंडर आमी आतां तरी आमी आसतना WRD MLEच्या अंडर तिणी आमकां डिसल्टींग करपाक दिली. जंय जंय आमचे JCP वयता पळय थंय आमी ते सगळें क्लीन करून घेतला. हे कितें आहा हे व्हाळ भितरल्यान पडटा आनी आमकां JCP भितर व्हरपाक वाटे ना. जाय ते तुमी पयले आसतले सगळ्यांनी आपले वाळटे बंद केल्ले आनी आमकां त्रास जाता की आतां आनी येदे व्हडले व्हळ आमी मॅन्युअली घालून करूं शकना. त्या खातीर आमकां कसले तरी मशिनरीच यूज करची पडटा आनी मशिनरी व्हरतले जाल्यार आमकां जागो ना म्हणटकच वाट ना. वयता थंय वाटो बंद केल्ले आहा. आनी ही कितें आहा ही कॅनलाचें उदक म्हणटा म्हयन्याच्या 12 म्हयने चालूच आसल्या कारणान तेतून आमी पयलीं पळय आमचे जून, एप्रील, मे म्हटल्यार ते सुकताले. लोक थंय शेतां करताले. ह्या हेतून कितें जालें एक म्हाका दिसता 12 वर्सां जाय दिल्यार तें उदकूच सुकना कॅनलाचें. त्या कारणांनी लोकांनी शेतां करूंक ना. शेतां ना केल्या कारणांनी थंय आतां सगळीं झाडां वाडले. खुबशे शेतांनी व्हडलीं झाडां जाल्या. शेतां काय ती ह्या म्हणटा थंय व्हाळी तीच आतां सद्या कळना आहले. गोमंतक टीव्ही खातीर शिवोलच्यान स्नेहा असोटीकार. 21 नोव्हेंबराच्यान पोरण्या गोंयांत जावपी सेंट झेवियर्साच्या एक्सपोजिशनाच्या निमतान मुख्यमंत्र्यान आर्चबिशप हांची भेट घेतली. कोण आनी कितले खास व्यक्ती येतले, कशी तयारी करपाक जाय हाचेर चर्चा जाली. 10 वर्सांनी एकदां जावपी ह्या एक्सपोजिशना खातीर बिल पास करपाची केंद्रा कडेन विनवणी केल्या. तशेंच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक पॉप हांकां आपोवणें धाडपाची विनवणी केल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. हावजाक विजीट करपाक आयिल्लो. स्पेशली 21 नोव्हेंबराच्यान एक्सपोजिशन सुरवात जाता विच इज फॉर द 45 days. हाजी कमिटी आमी एस्टाब्लीश केल्याच. बट युअर एक्सलन्सी आर्च बिशप हांकां मेळोन तांचो एडवायस एक्सपोजिशनच्या विशयाचेर घेवपा खातीरच. आनी फंक्शन्स खूब बऱ्या पद्दतीन कारण इट इज 10 वर्सांनी एकदां जाता. 2014 जाल्लें आनी तेज्या उपरांत आतां 2024 जाता. हाजे प्रिपेरेशन्स खूब बेगीन आमी सुरवात करता. इन्फ्रास्ट्रक्चरल वर्क आनी बाकी सगळें इवन दो जर VIP गॅस्ट कोण येतले कितें हे सगळें डिस्कस करपा खातीर आज मुद्दाम म्हणून आयिल्लो.
आज हांव तेंचे कडेन डिटेलान एक 45 डेजच्या प्रोग्रामाचेर डिस्कशन्स केले आनी बाकीची प्रिपेर ऑलरेडी आमची कमिटी आसाच. कमिटीन एक टायम विजिटूय केल्या, तांच्यांनी पर्सनली सगळें पळयलां. तांच्या कडल्यान डिस्कस करून एडवायस घेतल्या उपरांत सो दॅट वन्स अगेन आतां परत रोखडीच 20 ऑगस्ट म्हणजे असेंब्ली सोंपना फुडें परत कमिटीची मिटींग जातली. तितून बाकीचे इश्यू डिस्कस जातले. एक्सपोजिशन ह्या वेळाचेरय बी तितक्याच मोठ्या दबाज्यान जशें म्हणटा आमी तशें तें जातलें. मॅक्झिमम म्हणजे नॅशनल आनी इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट सुद्दां खास करून एक्सपोजिशना खातीरच गोंयांत येता. ते मोठ्या संख्येत लोक एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान येता. त्या बरोबर ओल्ड गोवा बेसिलिका आनी सरावंडींग आनी त्याच बरोबर गोंयांत बाकी जाग्यारूय बी आमचे जे प्रिपेरेशन्स फॉर द इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हण, ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज म्हण आनी लॉ एंड ऑर्डर हाची सगळी काळजी घेवपा खातीर एक एडवायस घेवपा खातीर एक्सलन्सी आर्टिफिशियल. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही.